टॅक्स येयला पळयल्या आनी आतां तो रोड जाल्लो तुमचो रिसंटली तुमी इनॉग्रेटूय केलो. आतां म्हाजे कडेन हांवें आतां फोन केला हेका एक्झिक्युटिवाक वर्क डिव्हिजन एक्झिक्युटिवाक फोन केला मातशें सायडीर चल आनी कितें आसता रिपोर्ट दिवन तो रिपोर्ट पळयतरी हांव हें करता. पूण जें कितें आतां तेणी काम केलां तेजें हॉट मिक्सिंग जें आसा 3 वर्सांचें मेंटेनन्स तेजें स्ट्रक्चर जें आसा जो फ्लायओवर बी तेजें 5 years मेंटेनन्स तेजें आसा कॉन्ट्रॅक्टराचें तें आमी रावता. सर पूण आतां तो इनॉग्रेट केला आतां मेंटेनन्स इतलें ना काय जालें ना तें तशें काय आजून रिपोर्ट येवना मरे धाडला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा धाडला म्हाज्या सायडीर धाडला. फोटो सगळे व्हायरल गेलेले आसा. कितें म्हाका येवना अजून तुका आयला रे कॉन्क्रीट रोड मातशें क्रॅक तें धाडला क्रॅक आयला तें पळयता धाडला इंजिनियरा आतां दितलो दंपार म्हटल्यार आतां येतलो रिपोर्ट घेवन. ओके ओटीएस स्कीम एक्सटेंशन मेळ्ळा तेजेर ही आमची ओटीएस स्कीम आतां पर्यंत कितले रिकवर जाले त्या स्किमींतल्यान कसो रिस्पॉन्स आसा. रिस्पॉन्स बरो आसा लोकांचो आनी जशें जशें येता लोक आमचे कडेन एप्लाय करता ह्या स्किमीक तांकां 7 दिसां भितर पयली इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय. 7 दिसां भितर पयली इन्स्टॉलमेंट भरलो जाल्यार ताका ती स्कीम लागू जाली आनी रिस्पॉन्स बरो आसा. सद्या तरी रिकवरी बरी आसा. जवळ जवळ सद्या म्हाज्या हिसपान 40% रिकवरी जाल्ले. कितले पयशे येयले रिकवरींतले. आमकां रिकवरींतल्यान पळयता तेन्ना हांवें पळयलें ना कितले एक्झॅक्ट कितले फिगर आयले ते पळोवना. कितले अप टू कितली पर्सेंटेज देखून तुका एक्सपेक्टेशन्स आसा बाबा. 28 फेब्रुवारी 2021 म्हटल्यार ही स्कीम आसा. मागीर आमी हें जाल्यार परतून एक्सटेंशन करता परतून पळयता आमी कशें. पूण सगळ्यांनी बेनिफीट घेवपाक जाय स्किमीचो. ह्या दिसांनी आमी पळयलां की रिव्हिंगाचे चडशे आमदारांचो रस्ते सगळे उदक आसा पाणी मिक्सिंग जाता सगळ्यांचे केलेले आसा. सगळ्यांचें प्रोविजन केलां. 12 तालुक्याक 40 मतदारसंघात हॉट मिक्सिंग जें आसा नॅशनल हायवे स्टेट हायवे MDR विलेज रोड तुगेले म्युन्सिपालिटी शहरी रोड सगळे. पूण हे रस्ते सारके हॉट मिक्सिंग कितें केलें ते उरतले वा तांकां मागीर मेंटेनन्स जाय. आतां पळय मरे आतां कितें आसता आमी तेंच्या एग्रिमेंटाक घालता 3 वर्सांचें हॉटमिक्साचें मेंटेनन्स आनी तुगेले 5 वर्साचें स्ट्रक्चराचें ते प्रमाणे क्वॉलिटी मेंटेन करता जाल्यार आमचें इंजिनियराचें काम आसता तें आमी करतात. कॉन्स्टिट्युएन्सी कामां आतां चडशे आतां हॉटमिक्स घालता पळय नॅशनल हायवे ते बॅच मिक्स प्लांट पयलीं ड्रम मिक्स घालताले आतां आमी बॅच मिक्स प्लांट तेणी नवे हाडल्या ते नवे हाडून इन्स्टॉल केल्या. जवळ जवळ बॅच मिक्स प्लांट घालपाक जवळ जवळ 5 कोटी खर्च येता. सो सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां घेतलेलीं आसा. हय आतां आमी नॅशनल हायवे जे आसा ते बॅच मिक्स आसा आनी बाकीचे MDR जे आसा ते ड्रम मिक्स घालता. पूण फुडें आमी सगळे बॅच मिक्स करपाक जाय. हॉट मिक्स कार्पेट जे प्लांटाक जे मटेरियल हें करता प्लांटाक तयार करता ते बॅच मिक्स प्लांट आमी सगळ्याक आतां फुडें बॅच मिक्स प्लांट. टोटल इन्वेस्टमेंट कितलो आसतलो हेजेर खर्च कितलो आसतलो. कित्याक आमचे आतां गोंयाक बाराय तालुक्याक आतां नॅशनल हायवे जे एक्झिस्टींग रोड आसा तांकां 150 कोटी रुपया सद्या आमचे वर्क ऑर्डर दिल्ले आनी आमी MDR जे रोड आहा आनी इंटरनल जे रोड आसा तेजे आमी जवळ जवळ आतां तेजे जवळ जवळ तेजे 150 कोटीचे वर्क ऑर्डर आमी 2019 साकून 2021 जे 2020 कांयच जालें ना ते वर्क ऑर्डर पेंडींग आसा. आनी खंय सिवरेजीची तुगेली इलेक्ट्रिसिटीची केबल आमी उदकाची पायपलायन चालू आसली WRDची पायपलायन चालू आसा. आतां सिवोली बिवोली तो बेल्ड म्हणटाले कित्याक हॉटमिक्स जालें ना कित्याक WRDचें काम तें चालू आसा सिवोली. त्या प्रमाणे ही जी कामां आसा अंडरग्रावंड कामां आसा ही तांकांय आमी टायम दिल्लो आसा. हे टायमार हें काम कंप्लीट करपाचें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिला ताकाय सांगलां हें काम कंप्लीट जातरें अंडरग्रावंड तुवें हॉटमिक्स घालपाचो आनी मागीर तो 3 वर्सां आनी ताका आनी फोडपाक आमी दिवची ना. पावसा पयलीं जातलें पूण मे बिफोर मे जून लास्ट ताका जून 15 तारीख हॉटमिक्स घालपाक मागीर आमी घालप ना मागीर बंद. मागीर केबल बिबल घालूंक सोदता पळय मोबायल टावर्स आनी कंपनी तांकां काय ना. तांकां एक फावटी हॉटमिक्स आमी कार्पेट घातले सगळे रेडी करून इवन विलेज रोड सगळे ताका आनी 2 वर्सां आमी तो आनी फोड 2 ते 3 वर्सां 2 वर्सां म्हणटा आमी 3 वर्सां तो फोडपाक आमी दिवची ना. मागीर 3 वर्सांनी ते पळयतले हे लोकांच्या कितले बेनिफिटाक आसा जाल्यारच आमी ताका परमिशन पडलें जाल्यार एक्शन घेतले
घेवपाकच जाय एक्शन बेस्टच कलेक्टराची ऑर्डर आसा न्ही सावथ गोवा नॉर्थ गोवा कलेक्टराची ऑर्डर तशी आसा तर कित्याक सांगता आतां जर CCP अशेंच मेयर बरोबर मारता आरे ते- ऑर्डर तेजे नासतना ते पडटा म्हणून पडटा ते फाटी न्ही फाटी कितें जालें सिवरेजीचें काम बी फास्ट चालू आसलें सगळ्या सिवरेज कॉर्पोरेशनाचें तेंय जमनीपणाय पोल्युशन जें आतां जस्ट जें वेस्ट उदक येता तेंय पळोवचें पडटा न्ही सो आदी जाताले पळय आदल्या गव्हर्मेंटा कडेन तशें तुमकांय जावचें ना तुमी कितें आनी स्ट्रिक्ट सांगलें आसता सामकें डेफिनेटली OTS स्किमीचेर परत एकदा OTS स्कीम तुमी मॅन्युअल केल्या पर्सनली लोकांक वयचें पडटा ऑनलायन ती घेवपाक मेळना ऑनलायन करूं मेळटा ऑनलायन कितें जाता ऑनलायन आतां सगळें सिस्टम आसा आमचे कडेन ऑनलायन एप्लाय करपा जाता मॅन्युअली करपा जाता मॅन्युअल करपी बरें ऑफिसांत वचोन तेणी एप्लाय करपाचें थंय इन्स्टॉलमेंट जें कितें भरलें तेका 100% हें आसा न्ही जो डिले पेमेंट चार्जीस आसा तो 100% तेका हें जातलो आनी तितून खूब जाण मॅन्युअली गेले आनी तांकां सांगलें 4 दिसांनी तुमकां इन्स्टॉलमेंट कितलें तें कळयता म्हणून बट तांकां 10 दीस जाले मागीर रिस्पॉन्सूच ना अशें जालां खूब कडेन जावूं शकना आमच्या वॉटर सप्लाय वर्क डिविजन जंय आसा आतां आमी सब डिविजनाय वाडयल्ले आहा थंय वचत जाल्यार तेका रोखडो रिस्पॉन्स मेळटा डिटेल आनी तेणी आमी तें मेन्शन केलें न्ही 7 दिसां भितर पयलें इन्स्टॉलमेंट भरपा जाय एप्लाय करतरी 7 दिसां भितर पयलें इन्स्टॉलमेंट भरपा जाय जवळ जवळ आमचे कडेन 876 केसी आयिल्ली आसा आनी जवळ जवळ 40 लॅक्स आमचे रिकवर जाल्ले आसा सध्या हय आतां पर्यंत हय पयले म्हयने म्हणजे फेब्रुवारी म्हयने इलेक्ट्रिसिटीन अशीच स्कीम काडली न्हू ती ऑनलायन गेली आनी तांकां बरो रिस्पॉन्स येयलो म्हणजे इन क्रोर्स रुपीज रिकवर जावपाक लागले ऑनलायन म्हणजे ऑफिसान लायनींग मारच्यो तुमी तशें कितें करपाक शकता ऑनलायन करपा खातीर ऑनलायन आसा न्ही आमचे ऑनलायनाचेरूच इन्स्टॉलमेंट डिसायड जातलो ऑनलायन ऑटोमॅटीक हय जाता पूण चडशे लोक ऑफलायन येता ऑनलायन आसा ना न्ही ऑनलायन आमच्यान ऑनलायन लोकांनी एप्लाय करपा जाता पूण जाता आतां लोकांक मातशी डिले जाले न्ही तुमचो ऑप्शन आहा मग आमचें ऑप्शन आसा ऑनलायन हय ऑनलायन ऑप्शन आसा सर आनी एक विशय म्हणटा पळय 26 तारखेक तुमकां एक डिसिजन आसा एज फार एज डिस्क्वॉलिफिकेशन तुमी कितें कशें पळयता पळय. कॉन्फिडंट की कितें केलां पळय तुमी सारक्या मार्गान केलां आमी लिगल एडवायस घेवन आमी फाटले पक्ष सोडून भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केला आमी जे संविधान आसा संविधाना प्रमाणेच आमी प्रवेश केल्लो आसा आनी जें कितें आसा आमचे मॅटर जे आसा सुप्रीम कोर्ट आसा आतां आमचे मॅटर आसा सभापती कडेन आसा माननीय सभापती जे डिसिजन दिता तें आमकां मान्य आसा आनी माननीय सभापती जे डिसिजन दिता जे आमचें संविधान आसा भारत देशात त्या प्रमाणे डिसिजन दिता तेजेर कितें बरयलें पळय तेजे प्रमाणे जातलें बरयला म्हणून तुमकां कितले कॉन्फिडन्स जाता बाबा आनी 100% आमी 100% सांगता आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन वचचे ना आमी कायदेशीर आसा इलेक्शन लागीं येवं शकता ना ना इलेक्शन आनी एक प्रश्नच ना प्रश्न ना म्हणटा हितून ना इलेक्शन कितें आसा आमचें आतां 2022 फेब्रुवारी मार्चाक आमचें जे 5 वर्सां कंप्लीट जाता त्या प्रमाणे इलेक्शन जातलें लागीं काय ना ना हें आमी सगळें करूनच आयले न्ही जाल्यार आमी तशें येनासले सुप्रीम कोर्टान पळय जाल्यार बेगीन घ्या म्हणून हय सभापती माननीय सभापती सांगला बेगीन घे माननीय सभापती आपले डिसिजन सुप्रीम कोर्टान दितलो So how much? डिसिजन आहा हय कितें डिसिजन आसता So how much work has been completed of Zuari Bridge? And the last time the issue was regarding the consultant of Chinese. Chinese किती झालं? चायनीज कन्सल्टंट पळय आसलो तो विशय वेगळो आमचें काम कितें आसा टायमाचेर तो जुवारी ब्रीज लोकां खातीर उक्तो करपाचो हें आमचें काम आसा PWDचें मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट आनी एक म्हयनो उरला थोडे एप्रील म्हणटा तुमी आमी एप्रील म्हणना आमी म्हटलां मे 31 तारीख मे So 2 म्हयने 31 तारीख बिफोर आमी तें काम कंप्लीट करतले चडांत चड मेचो जून जावं शकता तेज्या फुडें वचूंक शकना 4 लेन जो आसा 4 लेन पोले जुवारी ब्रीज 8 लेन जुवारी ब्रीज आसा तो 4 लेन जो आसा तो मे म्हटल्यार 31 म्हटल्यार कंप्लीट जावपाक तांकां आमी कोण आहात जे DBL आसा कॉन्ट्रॅक्टर तेजे कडेन आमी डिस्कस केला आनी डिस्कस करून जालें ना प्रत्येक म्हयन्याक आमची रिव्यू मिटींग आसता ह्याच ऑफिसान ते येता कितें कितें काम जालां तें आमी स्टेटस ते दिता आमचे सद्याचो स्टेटस पळयत तेंचे कडेन 31 फॅब्रिकेशन जें आसा रेडी आसा तेणी फॅब्रिकेशन जे स्लॅब बीप केबल विबल सगळें जे इम्पोर्ट करचे पडटालें तें जें मटेरियल तें तेणी हाडलेलें आसा इम्पोर्ट जाल्लें आसा मटेरियलाक कांय प्रॉब्लेम ना आतां फक्त तें फिटींग How much work has been completed? तुमचे कितले 80% percentage wise किती सांग? आतां पर्संटेज वायज आतां कितें जालां फक्त केबल आनी स्लॅब घालपाचें उरलां आतां तेणी 2-3 केबल चडयल्या बाकीचे केबल तेडे रेडी आहा आतां तेणी जुवारी ब्रीज जो आसा रातचे 10 ते सकाळी 6 म्हटल्यार
सिंगल लेन आसा बंद दवरला लोकांक रातचेच कित्याक काम करपा खातीर. आनी आतां त्या सायडीचो जो पॅकेज 1, पॅकेज 2 आनी पॅकेज 3. पॅकेज 2 जुवारी ब्रिजा येता. पॅकेज 1 जवळ जवळ 75% कंप्लीट जाता आनी पॅकेज 3 आसा ती जवळ जवळ 95% कंप्लीट जाता पॅकेज 3 आनी उरता ते पॅकेज 2 मदले. हे जे पॅकेज 2 आसा हे फक्त केबल आनी स्लॅब हेजें काम उरलें आसा. आनी केबल आनी स्लॅब घालतना कितें आसा ताका टायम जाय पडटा. पूण हे 24 hours त्यांनी काम कंटिन्यू करीत जाल्यार हें पॉसिबल आसा. ताका तितले टायमा भितरूच तें फिट जावपाक जाय की केबल कशी सिस्टम त्या प्रमाणे त्यांनी सांगलां आमकां तें दाखयलें न्ही. आमचे इंजिनियर तेजे बरोबर आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर. त्या प्रमाणे but 4 लायन जो जुवारी ब्रिज आसा तो कंप्लीट जाता. ओपन करतले. अरे 100%. मे फक्त जुनाचो फुल विकास वचूं येता. मे या जून. So, but are you sure? Oh, you are only talking about the bridge. क्या दुसरे आहा पळय कनेक्टिंग आहा पळय ते सांत आंद्रे अक्षय अजूनय तो इतल्या बेगीन जाता. खंय रे तो जो म्हणटा 4 लायन जुवारी ब्रिज येता तो त्यावटल्यान साकून तो जमनीर येता एट ग्रेड येता. पॅकेज 2 चेच 4 लेन ओपन जातले. हय पॅकेज 2 ची 4 लेन ओपन. पॅकेज 2 आनी 3 आनी हे पॅकेज 2, 3 आनी 1 म्हटल्यार हो जो वयल्यान जो जीएमसी येता तो ना तो डिसेंबर. काय बरोबर. हो जो दुसरो ब्रिज आसा पळय जो ब्रिज टू द रोड. रोड ब्रिज टू द रोड तो रेडी ते सगळे फर्स्ट वीक ऑफ जून. हय. सो आनी फुडें वयचें ना मार्च. आमी तशें सांगलें आनी त्यांनी एक्सेप्ट केलां. कॉन्ट्रॅक्टरान एक्सेप्ट केलां आपूण करून दिता म्हणून. बरें आमचे इंजिनियर तेजे बरोबर आसा. So how much amount is मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट जे आसा केंद्र सरकार हेंचे पेमेंट टर्म्स बरे आहा. फास्ट पेमेंट. बील सबमीट केलें 15 दिसान 15 दिसांनी पेमेंट जाता. आनी पयशे ते खातीर ते हॅप्पी आसा. so how much money has been spent for this 4 lane? फोर लेन आनी 4 लेन 8 लेन 8 लेन आनी थोड्या दिसांनी कॉस्ट समज वाडटा कित्याक तेका सर्वीस रोड आसा आनी आसा. त्या सांत आंद्रेच्या एमएलए आनी ते सर्वीस रोड. हय ते चालू आसा. परतो परतो इन्स्पेक्शन चालू आसा. तेजेर मिटिंगूय चालू आसा. समज कॉस्ट वाडलो जाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक धाडटले. आतां तुगेलें नॅशनल हायवे तुगेलो पत्रादेवी टू तुगेलें म्हापसा गिरी तेंय आमी सांगलां एम.यू. राव कॉन्ट्रॅक्टराक मे 31 तारीख 2021 टोटल रोड कंप्लीट. चोरला घाट तुमचं कंप्लीट झालं हॉट मिक्सिंग. कंप्लीट चोरला घाटाक आमी हॉटमिस्ट्रींग घालून चालू आसा. ते कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां 35 ते 40 days मागल्या. त्या प्रमाणे 40 दिसां भितर तो जवळ जवळ 27 किलोमिटराचो रोड जाल्यार 27 किलोमिटर चोरला घाट 27 किलोमिटराचो रोड त्यांनी करचो म्हटला. सद्या कितें आसा थंयच्यान ट्रॅफिक इतलें आसा तांकां काम करूंक म्हणून रातचे आमी क्लोजींग मागलेलें आसा. कर्नाटका कलेक्टराक आमी लेटर केलां. गोंय कलेक्टरान आमकां दितले तेन्ना रातचे जे हेवी व्हेकल आसा ती बंद दवरपाचें आमी थारायलें आसा. ओके. आनी हो पत्रादेवी ओपन करतले फूल मे एंड पर्यंत. पत्रादेवी टू गिरी म्हटल्यार जे आसा तो मे म्हटल्यार कंप्लीट जावपाचें. लोकांक ओपन करता. हय लोकां खातीर उक्तो.